नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दिप्तिका कोणकर. आयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. पर्यटकांनी येरादारीचे नेम मोडल्यार तांकां गाडी दिवपी रेंट कॅब धन्यांचेर जातली कारवाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची शिटकावणी. गोंयासावन बेंगलोर वचपी बशीक धार पोंदड्या जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातांत 10 प्रवाशी गंभीर, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्यात भरती. सात्तीसाव्या राष्ट्रीय खेळ सर्तीच्या उक्तावणा खातीर गोंय सज्ज. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतलो नियाळ. प्रधानमंत्र्यांक टॉर्च रिले दिवपा खातीर सुचयला कात्य कोयलोंचें नांव. ऑनलायन काडपाक मेळटले कदंबा बशीचे तिकीट. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोची म्हायती. म्हावशे सत्तरींतल्या पारंपारीक रवळनाथ देवाच्या दसरोत्सवाक जाल्या सुरवात. दर्शन घेवपाक भाविकांनी व्हडा संख्येन केल्ली गर्दी. आनी बॅडमिंटनान एम थरुणान दादल्यांच्या गटांत जाल्यार अनुपमा उपाध्यायान बायलांच्या गटांत जिखले भांगरा पदक. सौरभ वर्मा आनी अदिती भटाक रुप्या पदकाचेर मानचें पडलें समाधान. आतां खबरो विस्तारान. पर्यटकांनी येरादारीचे नेम मोडचे न्ही, सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही. तशेंच रेंटेड बायक वा कार दितात त्या धन्यांनी विचार करून आपल्यो गाडयो पर्यटकांक दिवच्यो. रेंट कॅब गाडयांचो अपघात जालो जाल्यार गरज पडल्यार रेंट कॅब धन्यांचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी तांणी एक्ट जावचेच पडटले. थोड्या जाणांक संवय जाल्या पुलीस एक्ट जाले काय ना, पुलीस म्हणटा चलनां दिवपाक लागल्या. आमकां सरकाराक तुमच्या पयशांची गरज ना. शिस्त जर येतले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीन तेंचेर एक्ट जावचे पडटले. बऱ्याचशा जाणांक म्हणजे आमी सरकार म्हणून आमचो RTO आनी पुलीस जर हाचेर कारवाय करिना आसत जाल्यार नाहक लोकांचो बळी वयतलो, रस्त्या वयल्यान चलपी लोकांचो वयतलो, मोटरसायकल चलोवपी लोकांनी. हाज्या पयलीं हेच जाता म्हणून आमकां ताचेर कंट्रोल दवरचो पडटा. आनी ताका लागून जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जाता तितके लोक फूल स्पिडीन चलोवपाक लागल्या. बट ट्रान्सपोर्ट रुल्स फॉलो करप हे गरजेचें आसा. आमी एकदां म्हणटा की आमचे लोक फॉलो करता, भायल्यान येवपी लोक मागीर अशा पद्दतीन. बट तांच्यांनी सुद्दां गोंयांत आमी जर ठरयलें की स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट रूल्स सगळे फॉलो करपाक जाय आनी ते करपा खातीर कोण करिना. जे ड्रंकन ड्रायव्ह एलाव करचे ना कदापि, जे रफ ड्रायव्हिंग एलाव करचे ना. इवन दो जेणी आपली रेंट बायक आनी रेंट कार दिता तांच्यांनी सांगचें पडटलें. हाज्या फुडें आमी विचार करता की तेजी मॉडॅलिटी कशी ठरोवपाची ती. जर तेणी एक्सिडंट करून जर कोणाचें डेथ जाली आसत जाल्यार इन फ्युचर रेंट बायक आनी रेंट काराचो ओनर सुद्दां भितर पडटलो. म्हणजे तो ड्रायव्हरूच न्हू, तो इवन तो ओनर सुद्दां, कारण तेणी ताची जबाबदारी घेवची पडटली. जाल्यार तो घेता आपलो आनी जाय तें करता आनी ती गाडी उडयता आनी तो पळो परत. धारबांदोडा तातोडी वाठारांत पर्यटक बशीचो अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गोंयासावन बेंगलोर वताली. बशी मुखार अचकीत गाय आयिल्ल्यान बस चालकाचें नियंत्रण सुटलें आनी बस हुबतली. ह्या अपघातांत 20 ते 25 प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत तांकां दाखल केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. So he suddenly applied the brake or south came that the pro. So how many are injured now? More than where the bus was going? That is about it. That is where the bus was going from where to where? Going to Goa, from Bangalore to Goa. Bangalore to Goa. After that is a finishing. That is a Goa trip. We are coming back to Bangalore. By AC here, treatment has been given to you? Yeah, we got it. We are shifting to Apollo. Apollo Hospital. Okay. My name is Jomi. all are belongs to one family.
that is neighbors and family that is Okay. What belongs to Bangalore. ही जी बस आसा ती गोंयच्यान बेंगलोर वयताली आनी ही ट्युरिस्ट बस आसा जवळ 20 पॅसेंजर कितें हांगा ट्युरिस्ट गोंयान येयल्ले आसता भोंवपाक ती परत रिटर्न वयता आसतना हांगा तातोडी धारबांदोडा हांगा रस्त्याची कुशीन ती पलटी जाल्ली आसा आनी मदीं कितें गाय येयली देवारच जी कुऱ्यो आसा भोंवता पळय ती मदीं एक गाय भितर सरली आनी तांकां वाचोवपा खातीर ती गाडी जेन्ना भायर मारलेली ती पलटी जाल्ली आसा अशें आयकता की 20 जाण हांगा पॅसेंजर भितर हे वयताले आनी तांकां खूब जाणां मार लागलेलो आसा आनी तांकां तिस्कार उदगांव पिळे तिस्कार उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा हातूंत पळयता की फाटल्यान जी म्हाज्या फाटल्यान जी एम्बुलन्स आसा त्या एम्बुलन्सीन एक पेशंट आसा ताका ट्रिटमेंट चालू आसा 37वें राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे दबाज्यान उक्तावण करपा खातीर गोंय सरकार तयार रावला. गोंय राज्या वतीन सर्फर कात्याक वयर लावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक रिले मशाल दिवची अशी सुचोवणी राज्य सरकार भारतीय ऑलिंपिक संघटनेक सुचयतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हिमा सरदेसाय आनी सुखविंदर सिंग ह्या सारकिल्ले नामनेचे गायक प्रेक्षकांचे मनरिजवण करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. पण आमी एकोमोडेशन कॅटरिंग आनी ट्रान्सपोर्टेशन हाच्या खातीर एक हँडबुकूय रिलीज केला. दिस इज अ स्पेशल हँडबुक बाय मेल सगळ्यां कडेन गेला. ह्या हातूंतल्यान गोंयांत जो प्रत्येक जण येता आयल्या उपरांत ताका कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो, खंयच्या वेन्यूचेर कोण आसतलो, आपलें हॉटेल खंयचें, आपलो इन्चार्ज कोण, ओके, हाजे सगळ्यो डिटेल्स म्हणजे एकोमोडेशना खातीर खंयचें हॉटेल, परत ट्रान्सपोर्टेशना खातीर कोण रिस्पॉन्सिबल, कॅटरिंगा खातीर कोण रिस्पॉन्सिबल. टोटल आमी गोंय जें आसा हें 6 क्लस्टरांनी डिवायड केलां. हातूंत पणजी क्लस्टर, कांपाल क्लस्टर, मारगांव क्लस्टर, म्हापसा क्लस्टर, वास्को क्लस्टर आनी फोंडा क्लस्टर. ह्या 6 क्लस्टरांचे प्रत्येक एकोमोडेशन हेड वेगळो, कॅटरिंग हेड वेगळो, ट्रान्सपोर्टेशन हेड वेगळो. हे आमचे सगळे हेड्स जे आसा वेन्यू कमांडंट हाज्या भायर सगळे तांकां एकोमोडेट करीत आसता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी प्रत्येका कडेन जबाबदारी जी आसा ही प्रत्येक जाण ती जबाबदारी जी आसा ही क्लोजली पळयता. प्रत्येक क्लस्टराचेर इट इज हेडेड बाय SP, म्हणजे 6 क्लस्टरांचेर 6 SP हेड करता. म्हापसाचेर वेगळो, फोंड्या वेगळो, पणजे वेगळो. ताजी सेफ्टी आनी सेक्युरिटीच्या नुसार आमचे SP लेवलाची सेक्युरिटी त्या हेडा वयल्यान आमी पळयता. हेल्थ डिपार्टमेंट इट आमी प्रत्येक कडले आमचे वेन्यू आसा थंयसर आमची PHC किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे तांकां हॉस्पिटल जे आसा तेज्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तांकां थंय मेळोवपा खातीर दिवपाक लागल्या. वेगवेगळ्यो इंजुरीज म्हणजे आतां पासून ज्यो गेम चलता तांच्या खातीर वेगवेगळ्यो इंजुरीज जाता. न्यूरो सर्जना सारकिले 24/7 आमचे कडेन ऑनबोर्ड GMCज आमी दवरल्यात. तुमचे डॉक्टर्स ICU बेड इट इज स्पेशली रिजर्व फॉर द स्पोर्ट्स एनी स्पोर्ट्स इंजुरी जर आसत GMC स्पेशल टीम 24/7 मॉनिटर करता. आणि मेन प्रोग्रामाचे खास आकर्षण आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे ते दिसा येता. ते आयल्या उपरांत ते वेन्यूचेर वयता म्हणजे मेन कार्यक्रमाचेर हांव फोकस करता कारण मेन कार्यक्रम सगळ्या लोकांक कळचो. मॅक्झिमम जाणांनी त्या कार्यक्रमाक उपस्थितूय रावचे. आमी फातोर्डा स्टेडियमा वयलो कार्यक्रम हो पब्लिका खातीर डायरेक्टली ओपन ना. फक्त पब्लिकान आपलें इन्विटेशन कार्ड घेवन येवपाक जाय. आणि इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम जे पळोवपाक येतले 5,000 भुरग्यांकूच इन्विटेशन दिलें. 5,000 भुरगे हे वेन्यूचेर जवळपास 3 ते 4 हाज्या मदीं पावतले. पब्लीक जांकां इन्विटेशन कार्ड मेळ्ळा, जेंच्यांनी इन्विटेशन कार्ड आपलें बूक केलां, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4:30 पयलीं भितर पावपाक जाय. तेंच्यांनी 4:30च्या उपरांत पब्लिकाक भितर येवप कठीण जातलें. पब्लिकाक भितर येवपाक जावचें ना. त्या खातीर तेंच्यांनी 4:30 पयलीं वेन्यूचेर येवप गरजेचें आसा. खास आकर्षण म्हणजे आमची गोंयची हेमाबाई सरदेसाय आसा. ताज्या व्यतिरिक्त आमचे कडेन सुखविंदर सिंग जी आसा. ओके, हो कार्यक्रम पयलीं करतले. PM गेल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे तितकोच एंटरटेनमेंटचो कार्यक्रम सुखविंदर सिंगचो कार्यक्रम जो आसा PMच्या कार्यक्रमाच्या उपरांतूय 8:30 उपरांतूय कार्यक्रम वरभर. ताज्या उपरांत जातलो ड्रोन शो. ह्या कार्यक्रमाचें खास आकर्षण आसतलें. PM मेन वेन्यूचेर गेल्या उपरांत ह्या कार्यक्रमाचेर आमचे मेन कार्यक्रम जो आसा हो ताज्या उपरांतूय आसतलो. गोवा मायल्सान मल्टी मॉडेल ॲप तयार केला तशेंच कदंबा महामंडळा वांगडा करार केला जातूंत कदंबा बशीचो वेळ ट्रॅक करप आनी ऑनलायन पेमेंट करून तिकेट लेगीत घेवपाक मेळटल्यो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. तशेंच येवपी कांय वर्सां आनी कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी लेगीत घेतले अशी म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. खेड्यांनी दर गांवांनी बस हे फुडें पावतली. आमचे
आमची बस स्कीम माझी बस स्कीम आम्ही जी लॉन्च केला फक्त कदंबाच्यो बसच न्ही प्रायवेट बसी आम्ही हायर करतले सो दॅट बसीज रीच एवरीवेर आणि ट्रान्सपोर्टेशन फ्री जातलें आनी इम्पॉर्टंट कितें मल्टी मोडल ॲप डेव्हलप्ड बाय गोवा मायल्स हॅव टायड अप विथ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन तेंच्यो बस्यो हुंयच्या टायमा हुंय पावता रियल टायम ट्रॅकिंग दे वील बी एबल टू पेटीएमानसून पे करपाक शकतले मागीर डिजिटली तांकां म्हणजे स्वॅप करून कार्ड स्वॅप करून तांकां बसीन भितर सरपाक मेळटलें वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द डिजिटल फुटप्रिंट टू अ लार्ज एक्सटेंट मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल लास्ट मायल कनेक्टिविटी ते उपरांत मेळपा जाय बसींतलो देंवलो आनी तो भितरल्या खेड्यान रावता ही शूड बी एबल टू बोर्ड अ रिक्षा ऑल्सो ऑर अ मोटरबायक दॅट ऑल्सो शूड बी ऑन द ॲप many of those people whether rickshaws or others are coming on the app so that's why it is a multimodal app भाशेन बदल ट्रान्सपोर्टेशन सगळे वदान येयत आसा आनी आय थिंक इन ड्यू कोर्स वी वील बी हॅविंग मोर बसीज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल बसीज वील बी मोर बिकॉज टू गार्ड द एनवायरमेंट आनी हे भाशेन म्हाका दिसता सगळे दृश्टींनी काम जायत आसा गोंयांत दर एका वाठारांत वेगवेगळ्या पद्दतीन दसरो मनयतात सत्तरी म्हालांतल्या म्हाऊस वाठारांत रवळनाथ देवाच्या पारंपारीक दसरोत्सव दर वर्सा मनयतात अंदू ह्या दसरोत्सवाक मंगळारच्यान सुरवात जाली हो उत्सव 25 आनी 26 ऑक्टोबर मेरेन मनयतले ह्या दसरोत्सवाची व्हडली परंपरा आसून गोंय तशेंच गोंया भायल्यान हजारांनी भावीक दसरोत्सवा निमतान देवाचें दर्शन घेवपाक येतात पळयात म्हाऊस दसरोत्सवातली कांय खिणचित्रां फाटले 9 दीस पहिल्या दिसा पासून आमच्या देवाक माळा पडटा आणि नवमीक म्हणजे कालचे रातीक देवाक सगळे आमचे उपासाचे आसता तांकां आमची नमी आसता आणि काल राती आमचे सगळे भार जितके आमचे देव आसा तांकां आमी आव्हान करता आणि ते सगळे भार आमचे उबे जाता आणि आमकां शब्द दिता की आयच्यान आमचो दसरो सुरू जातलो त्या दसऱ्याक सगळ्या देवांनी आमकां सहकार्य करचें अशें आमी सगळ्या देवा कडेन मागणें करता आणि त्या मागण्याक आमची सांगणें केल्या देव उबे जाता आणि आमकां शब्द दिता आणि आमचो आयच्यान दसरो सुरू जाता हो दसरो आमच्या जाणट्यांनी पयलीं पासून करी दिल्लेले आसा आणि तेजें आतां स्वरूप मोठे जाल्लेले आसात आयज गोंयासूनच न्हू तर महाराष्ट्रान कर्नाटकान सगळ्या बाजूसून हांगा आमच्या दसऱ्याक लोक येता आपली जी कितें व्यथा आहा ती देवा कडेन मांडटा आणि त्यांची जी कितें व्यथा आहा ती मांडल्यानंतर तेजें निरसन जाल्यानंतर ते लोक परत देवाक आमच्या पांयां पडपाक येता जास्तशे लोक येता ते जाका भुरगे जायना तेजी होटी भरता देव आणि होटी भरल्यानंतर तांकां भुरगें जाल्यानंतर ते परत येता आमकां कळटा कशें तांकां भुरगें जालें म्हणून की ते दुसऱ्या वर्सा परत तांकां भुरगें जाल्यानंतर ते होटी घेवन येता देवाची आणि देवाची होटी भरता ते अशें करून आयज आमचो हो दसरो मोठ्या व्हड्या उमेदीन आमी साजरा करता सबंद गोंयभरच न्हय तर महाराष्ट्रा कर्नाटकासून लोक आपली जी व्यथा आहा ती घेवन येता आयज आमचें हें येदें व्हडलें भव्य दिव्य असं मंडप दिसता देवूळ दिसता हें आमच्या माननीय विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री ह्याच्या सहकार्यान हें आयज जाल्लेलें आसा आणि आमची गांवची कमिटी जी आसा ती सक्रीय आसा गांवचे लोक सक्रीय आसा आणि ताका लागून आयज येदो व्हडलो उत्सव हो आमी करपाक फुडें आमकां उमेद जाता सगळ्यांक आणि मोठ्या व्हड्या उमेदीन हो उत्सव आमी साजरो करता आणि सगळ्या समस्त लोकांक एकच मागणी आसा की येणाऱ्या फुडल्या 2 दिसांक हो उत्सव चलतलो ज्या भाविकांक देवाचें दर्शन घेवपाच्या तेणी सगळ्यांनी आमच्या ह्या देवाच्या दर्शनाक येवचें इतकें सगळ्या कडेन मागता धनगर समाज वेगळ्या पद्दतीन दसरो दर वर्सा मनयतात अंदूय तांच्यांनी आपले परंपरे आनी चालीरिती प्रमाण दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो आंगार पारंपारीक भेस घालून सगळ्या बांधवांनी चपय हो पारंपारीक नाच सादर केलो धनगर समाजाचो हो आगळो वेगळो दसरो पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली
तेलंगणाच्या एम तरुणान 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या बॅडमिंटनात भांगरा पदक जिखलें. फायनलींत ताणें मध्य प्रदेशाच्या सौरभ वर्माक हारयलो. 1 वर 10 मिनटां मेरेन चलिल्ले हे मॅरेथॉन मॅचींत एम तरुणान सौरभ वर्माक 15-21, 21-16 आनी 15-21 अशें हारयलें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 2015च्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत सौरभ वर्मान बॅडमिंटनात भांगरा पदक जिखिल्लें. The battle has only just begun. Both players are probing to check on the weaknesses of each other. Of course, they know about each other's games. They must have seen each other for a long time. Saurabh Varma from Madhya Pradesh would win the gold if he wins this, but Telangana will be hoping that they win a gold. They missed out narrowly, or I should say they missed. How was the match for you? It is very extremely good, pretty good matches. I just keep to win the first set, and I just keep to stick to my plan and keep pushing the opponent, and I just won in first set, and I just same strategy work out on the third set also. Speaking of strategies, what was your strategy before going into the game? How did it change between the first, when you started the game, did it change till the end of the match? Obviously, the Saurabh Bhaiya is very good at the rallies, and I just keep to attacking him, and my plan is one thing, I have to take the first set as well as to see the second set as well, and if not, I have to decide in the third set. I have to keep the stamina till the third. हरियाणाच्या अनुपमा उपाध्याय हिणें दर्जेदार खेळी करीत बॅडमिंटनाच्या बायल एकेरीत भांगरा पदक जिखलें. बायल एकेरीच्या फायनलींत अनुपमान उत्तराखंडाच्या अदिती भट हिका सहज हरयलें. पयली गेम 21-13 अशी सहजतायेन जिखले उपरांत दुसऱ्या गेमीत अदितीन अनुपमाक मातशे प्रतिकार केले खरें, पूण ज्युनियर चॅम्पियन अनुपमान दुसरी गेमूय 21-18 अशी बोलसाण घाली. Anupama Aditi Bhatt to serve. Aditi Bhatt to serve. 11-17. Oh. 12-17. बहुत ही ज़बरदस्त मैच का खुद हाल आप देख रहे हो दूरदर्शन के माध्यम से. Anupama, how do you feel after winning? There was a joy of jubilation at the end of the match. How do you feel right now? I'm feeling fantastic. It was my first national games and I won. That's really amazing, and it's a good achievement for me this year. And this year only I won the senior nationals in February, and this is my second title in national. So I'm really happy because I defeated such good players, and I think my all matches were really tough and really good because all the opponents were we were all equal. So I'm really happy and I'm gonna enjoy this moment a lot.
कुयेच्या सौजामळ वाठारात रेल्वे स्टेशनाच्या फाटल्यान एका अनवळखी मनशाची कूड सापडल्या. ह्या मनशाचो खून जाल्ल्याचो दुबाव आसा. पुलीस पंगडान आनी फॉरेन्सिक टीमीन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. जो मर गया आपका पति है, मेरा पति है क्या नाम उसका? फिलिप किस्पोटा। क्या हुआ था? कितना दिन घर में नहीं था वो? नहीं, कल सुबह 7 बजे जैसा निकला। हाँ, इधर गोवा में कितना साल हुआ रहता है? उधर 10 साल से ऊपर हो गए। इधर रहता है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है उसको? उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। कोई कुछ ऐसा कुछ किधर भी था? नहीं नहीं। तो बाद में ऐसा पूरा ये दशे में कैसा मिला वो? क्या मालूम सर कैसा ऐसा कर दिया। कितना बच्चा है तुम लोग? 2 है। 2 ही लड़की है? 2 लड़की है। किधर ही लड़की पडते इधर? ये लड़की है और एक है। आम्ही कुळ्या पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत आसा. जे कुळे रेल्वे स्थानक जे आसा त्या स्थानकाच्या फाटल्यान जी जागा आसा त्या जाग्यार एक नग्न अवस्थेत एक फिलीप म्हणटा ह्या कामगाराचो मृतदेह मेळ्ळेलो आसा. पूण हांगा अशें जाल्लें वातावरण की तेजी आंगार तेजी एकूय कपडे ना. सगळे कपडे तेजे मेळटा तशे अवस्थेत सायडीन आसलेले. आनी हांगा जेन्ना पुलिसांक कॉल आयलो तेन्ना पुलिसांनी हांगा घटनास्थळी दाखल केली तेन्ना तो नग्न अवस्थेत मृतदेह तांकां सापडलो. तेका दुबाव आसल्या कारणान फॉरेन्सीक टीम जी आसा ती हांगा दाखल जाल्ली आसा. श्वान पथक जे आसा ते हांगा दाखल जाल्ले आसा. ते दाखल जावन श्वान पथकान जर शोध चालू केलो जेन्ना रेल्वे पर्यंत श्वान पथक गेले आनी मागीर परत ते परतोवपाक लागले. दुबाव आसा की हो एक खुनाचो प्रकार जावंक शकता अशी शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. फाटल्या वर्सा दसऱ्या खातीर 100% फुलां भायल्या राज्यांतल्यान येतालीं. हे फावट दसऱ्याक गोंयची बायलां रस्त्याच्या कानाकोनशाक फुलां विकतना दिश्टी पडटात. हाचोच अर्थ गोंयकार शेतांनी देंवतात आनी गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेक चलपाक लागलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. स्वयंपूर्ण ई बाजाराचें उक्तावण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें. ह्या संकेतस्थळा वरवीं वेवसाय करपी बायलो तांच्यांनी तयार केल्ली खाणां आनी हस्तकला ऑनलायन विकपाक शकतात. स्वयंपूर्ण ई बाजार हो ई बाजार आम्ही पुढे व्हरता आसतना ई बाजार चतुर्थी हाका वेगवेगळे प्रॉडक्ट आम्ही दिवपाक शकले. बट आज आम्ही स्वयंपूर्ण.goa.com आणि स्वयंपूर्ण ई बाजार ह्या 2 सायटी वयल्यान हो स्वयंपूर्ण ई बाजार चलतलो. विशेष करून CSC ॲप होय बी 1 तारखेच्या उपरांत सुरवात जाता. म्हणून एकंदर गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामीण भागातले सगळे आर्टिजन हे फक्त महिलांच्या खातीरच ना तर हे पुरुषां खातीरय बी आसात. तांच्यांनी आपलो प्रॉडक्ट जो आमकां ई बाजाराचेर मार्केट करपाक जाय तोय तेंच्यांनी करूं येता. आतां जे व्हिडिओ पळयले ताज्या उपरांत तुमच्या लक्षात आयलें आसतलें ग्रामीण भागात आमच्या भयणींनी तयार केल्ले प्रॉडक्ट जावं ते खाद्य प्रॉडक्ट आसतले, डिफरंट आर्टिजनचे प्रॉडक्ट आसतले किंवा आनीकूय तेंच्यांनी वेगवेगळे तयार केले वेगवेगळे आयटम्स आसतले. हे कशा पद्दतीन ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मार्केट एवेलेबल करून दिवप हाज्या खातीर आमचे स्वयंपूर्ण ई बाजार हो वर्किंग करतलो. निश्चित रित्या हाजो फायदो सांगला त्या प्रमाणे पुराय गोंयांतल्या सगळ्या मोगाळ भाव आनी भयणीक जातलो. आपल्या कशा पद्दतीन फायदो करून घेवप हे सगळ्या जाणांनी शिकचें पडटलें. आमी वुमन एम्पावरमेंट हाच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण ई बाजार हो लॉन्च केला. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर आमी म्हणटले की आमी ई बाजार लॉन्च करतले आनी त्या निमित्तान आमी हो ई बाजार आयज लॉन्च करपाक शकले. कदंबा महामंडळान डिजिटलाचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू केल्यात. हे सिस्टम फुडल्या 2-3 म्हयन्यां भितर जाग्यार घालतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जाल्यार राष्ट्रीय खेळा सर्ती उपरांत दर एका वाठारांत EV बस चलतल्यो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी स्पश्ट केलें. कदंबाक इनकम कोण हाडपाक शकता? कदंबाक इनकम हांव जाल्यार म्हणटलो ऑफिसांत बसता ते न्ही, फिल्डांत काम करता ते ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हो कदंबाक इनकम हाडपाक शकता. हांव म्हाजी बस स्कीम हाजो रिवायज करतालो की ताच्या कितल्या पर्यंत आमकां फायदो म्हणजे ती बस इन लॉंग रन फायद्यान जाता ताचो विचार करतालो. बट त्या पात्रांवाचें म्हणणें आहा आमकां पयशे मेळटा ताच्या भितर तुमकां कमी मेळटा म्हणजे खंय तरी शॉर्टकमींग आसा. त्या खातीर हांवें ताका सजेशन दिलां की म्हाज्या बसीचेर आमचे कंडक्टर जे कदंबाचे ओन कंडक्टर आसा ते घाल. आमकां तुमचेर 100% विश्वास आसा. म्हणजे सरळ म्हणणें आहा कारण तुमी तो इनकम वाडोवपाक शकता. इतली वर्सां 43 वर्सां तुमी तो इनकम वाडयला. म्हणून म्हाजी बस स्कीम जरी आमी बसी प्रायवेट घेतल्यो आसत आमी तुमकां केन्ना भायर उडोवचें ना. 1000 तकलेची लक्षांत क्लियर दवरात. तुमी जे आसात ते आमच्या फॅमिलींतले एक सदस्य आहात. त्या 3 रिटायरमेंट ती सगळ्यांची काळजी ही कदंबा घेतले सरकार घेतले म्हणटा तशें. बट तरी सुद्दां
आमी माझी बस स्कीम कित्याक हाडल्या लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी दिवपाक जो कोण कॉलेजीक वता हाय सेकंडरीक वता विशेश करून आमची भुरगीं हांकां चीप ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज एवेलेबल करपाक जाय आमकां कमीत कमी पयशांनी ताका ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी कशी मेळटली इंडस्ट्रीन जो डेली कामाक वता तेणी बायक घेवन वयतो न्ही रातचो धांक सुटल्या उपरांत तो एक्सिडंट जावपाक शकता म्हणून ताकाय बी आमकां ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज एवेलेबल करपाक जाय सांगला तशें डिजिटलायजेशनचे वेगवेगळे प्रयोग आमी सुरवात केल्या 100% मनीस जो बसीक करता ताका पयशे दिवचे पडोंक जायना ताणी पेमेंट आपल्या कार्डांतल्यान करचो किंवा कार्ड तेजें स्वॅप करचें कार्ड बसीक करना फुडें पयशे दिले जावचे ही टेक्नॉलॉजी वापरून आमी सगळ्यो बसी 100% बसीन डिजिटलायज करपाचें किंवा पास सिस्टीम एट अ टायम म्हयन्याचे पयशे वांगडा करप ही सिस्टीम फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर आमी सिस्टम जाग्यार घालता कदंबा हे महामंडळ आज तरी आम्ही सदांच अपेक्षा करता इट शूड बी अ प्रॉफिट मेकिंग इन्स्टिट्यूशन आज ना फाल्यां डेफिनेटली जावपाचे मार्गार आसा जे तरेन ते चलता हांव चेअरमॅना कडेन उलयतालो आनी योग्य टायमार सपोर्ट जाय तेन्ना आमचे मुखेलमंत्री बीन सपोर्ट दिता फायनान्शियली आमकां बसय कमी पडटात आतां थोडेच दिसांनी तुमी पळयतले पणजे नॅशनल गेम्स जाले उपरांत सगळ्यो बसीस रिप्लेस करून आमकडे प्रपोजल रेडी आसा ओवरनाईट कशें म्हणजे एक दिसानूच तुमकां चमत्कार कसो दिसतलो ईवी बसीस विल रन इन एंटायर पेंजीम तालिगांव आल्तीन आनी हिंगा सगळे वाठारांनी ज्यो सिटी बसीस चलतात ऑल विल बी इलेक्ट्रिकल बसीस आमी संपूर्ण तयारी केल्ली आसा आफ्टर नॅशनल गेम्स आता नॅशनल गेम्सांकूय कितलो सहभाग कदंबा ट्रान्सपोर्टेशनाचो आसा कितल्यो तरेच्यो बसी चलता सगळ्यांक दिसता सांगपाची गरज ना कोविड टायमा महामारी जाली कोण पावले कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पावले दुसरो तेन्ना गेम्स जाल्यो तेन्ना खंयचे व्हडले इव्हेंट गोंयांत जाता तेन्ना कोण ट्रान्सपोर्टेशन आपल्या हातीन घेता कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आमी केन्ना केन्ना ह्या कॉर्पोरेशना कडेन पळयता तेन्ना फकत प्रॉफिट करता काय ना इट इज अ पब्लीक सर्वीस प्रॉफिट करपाक जाय आमी तेय थिंगाय पावतले वी रीच देट प्रॉफिट करपाचे परिस्थिती आमी हाडून दाखयतले पूण तेच बरोबर आज एक जो बदल गोंयांत जाता तुमी मुद्दाम पळोवपाक जाय आवाज गोंयचो एक बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत